नौशी नलिनी जहाजांतल्यान दुसऱ्या जहाजांत नाफ्ता हालोवपाची प्रक्रिया अजून फायनलायज जाल्ली ना. हाची पुराय जबाबदारी एमपीटी आनी डीजी शिपिंगान घेतल्या. सरकाराच्या वतीन जाय ती खबरदारी घेतिल्ली आसा. येता त्या 2 दिसां भितर प्रक्रिया फायनलायज जातली म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. सावंतान स्पश्ट केला. आरडीएक्सको खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. जो सगळ्यो कितें ज्यो कंपनीनी आमी सांगता तुमी जाय ती करा, आमकां खबर ना, आमकां थंयच्यान तो भायर काडलेलो जाय. रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची? आमी एट प्रेजेंट जे आसा पळय न्ही एमपीटीक म्हटला रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारण ते एमपीटी शेवटी थंयसर हाडल्या ती म्हणून एमपीटी आनी डीजी शिपिंग वॉन्ट्स टू टेक केअर. आता प्रोसेस कितले लांब जातलो? कदाचित जर फायनलायज जालो, आता फक्त ते नवीन टॅक्टीक्स कितें वापरता ते पळोवपाक. आता रिस्क कितें आहा तर फक्त आमकां त्या शिपीतून शिप सहज काडूं येता ते. नाफ्टा काडप होच भितरलो एक प्रॉब्लेम जावन आसा. तो कसो ना कसो काडप हाजेरूच वेगवेगळ्या टॅक्निक्स कितें वापरप हे चलना. टील नाव दॅट नॉट फायनलायज डेट. म्हणजे काल राती सुद्दां हांव उलयतालो की फायनलायज जावना, पण आज फाल्यां पर्यंत फायनलायज जालो. दुसरे काँग्रेसीचे वेरी स्टुडंटांनी आरोप केला की हे जर ऑलरेडी डिझास्टर जावंक शकता, त्याच्यात कितें प्रिकॉशन बी अशें कितें आहा का? ऑलमोस्ट सगळी प्रिकॉशन्स आमी घेतल्या. तांकां आरोप करपाक खूब सोंपें आसता. जेन्ना डिझास्टर येता हो सांगून येना आनी तो डिझास्टर आमी हाडूंक ना म्हणटा तसो. ताजी जी प्रिकॉशन्स घेतल्या थंयसर जी बूम बेरींग घालपाक जाय ताज्या भोंवती ती बूम बेरींग घेतल्या. सकल पंप्स थंयसर दवरलेलो आसा. मायनर कितें जाल्यार ऑलमोस्ट आमचे सायडींतल्यान 100% प्रिकॉशन्स वी हॅव टेकन. Is that the company is competent enough to do that? The salvages company at present we are that they are from the Singapore, both the companies. But we have not finalized the contract with any of the company now. Not we directly, but the MPT will finalize the contract with that company. No, MPT will give. To remove the NAFTA from that Nalini ship to other ship. Till now we have not finalized. But it is now the DG shipping and the government of India, they have taken over it to do that shifting of the NAFTA from the Nalini to that. We are monitoring it, we are observing it. They have formed the committee, the 5 people. Our CS is in that committee. 3 members of the DG shipping is there. Also the chairman of the MPT, he is also in there. Till now, whenever we need to finalize that complete process, till that MPT chairman and all the people, they want to work together to complete that.